आता आमी ह्या मागण्यांत वांटो घेवया. पयले सुवातेर देवा सोबें आमी जियेताव, आसाव आनी भोंवताव. आनी तो आमकां सांगता, म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावतां. तो वाडत वचोंक जाय, आमी जाल्यार उणी जायत वचोंक जाय. हे 3 मुद्दे सुरवातेक आमी पत्करुया. सगळीं जाणां आमची हाताची ताळटां अशीं धरून ती उंटयेन दवरया. पाट स्ट्रेट करुया, दोळे बंद करुया. आमच्या सुस्काराक आमी हाजीर जावया. कांय करपाची गरज ना, फकत आमी आमची कुडीक जी सुस्कार घेता तिका हाजीर जाता. पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. आनी सुस्कार आमी वयरथान सकयल पर्यंत भायर काडून तातूंतली आमी स्वतंत्र जाता, मेकळी जाता. मागीर परतून आमी सुस्कार घेता. हे भाशेन सुस्काराक हाजीर जावया. आतां सुस्कार भायर सोडटना पूर्णपणे सोडल्या उपरांत तसोच सुस्कार घेनाकात, भायर सोडनाकात. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणात आनी मागीर परतून सुस्कार घेयात. सुस्कार घेतलो की ना तशेंच थांबात. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा सुस्कार भायर सोडात. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. हे भाशेन थोडो वेळ ह्या सुस्कारांत सारया. प्रयत्न करात, प्रॅक्टीस करात.
आतां नॉर्मल घेयात काय म्हणिनासतना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू आमचे सगळे हात तितले भायर काडटा, ताचेर दोत्ता, ताचेर तो आशिर्वाद घालता, बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट तें काडटा. आमचे कुडींत आतां सगळें ताचें बरेंपण बरोवन आयिल्लें आसा. तें सगळें ताचेर पोत्तून दवरया. तेंच अदीक वाडोवन आमचें पळय वायटपण आसा तितलें नपयत जातलें आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें वाडत वेतलें. आतां प्रत्येक सुस्कारांत देवासून आमी सगळे भितर घेता. जेजूचें आमचें सगळें बरोवन येता आनी आमचें जेजू सगळें आमी दोत्ता. हो सागर देवाचो आसा आसण्याचो, तातूंत आमचें सगळें घालता, तातूंतलें आमी पोत्तून घेता. आमचें ध्यान मन जेजूचेर आसा म्हणटच जेजूचें सगळें आमी घेता, जेजू सगळें आमचें सगळें दोत्ता. ताणें सगळे सृश्टीचेर अधिकार जोडलेलो आसा, पूण आमी ताचें सगळें रावंक जाय. ताचें सगळें रावतर ताचो विजय आमकांय मेळटा. आमच्या चिंतनाचेर, आमच्या भावनाचेर, आमच्या चालीचेर आनी दुसऱ्यांचेय चालीचेर, चिंतनाचेर, भावनाचेर. हें सगळें जेजूच्या स्वाधीन केलें म्हणटच आमकां तो भितरल्यान नितळ निर्मळ करून स्वतंत्र करता. ही चिंतना, ही भावना, ही चाल आमची आनी दुसऱ्यांची आमकां गुलामपणांत दवरिनात, पूण आमकां स्वतंत्र करता. जेजू ती आमी सगळें करूंक लागता आनी हे बरी ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक उगडापें जाता आनी आमी ताची खरी फाटलावदारां जाता. ताचे कुडीचे सांदे ते भाशेन आमी जिवंक लागता. आमी उणी जायत वेता, तो वाडत वेता. तो सगळ्याक हाजीर आसा आनी सगळ्यांक हाजीर आसा. म्हाकाय तो हाजीर आसा आनी म्हजें सगळें तो पळयता. भितरलें आनी भायलें म्हजें जिवीत, म्हजें इंतेसांव, म्हज्यो येवजण्यो, म्हज्यो कोरण्यो, हें सगळें ताचें स्वाधीन करून ताचें इंतेसांव हांव पत्करतां.
ताची येवजण हांव स्विकारतां आनी ताचें करप हांव बाळगून दवरतां. तो जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावता तितलें ताचें इंतेसांव आमचें जावंक लागता, ताची येवजण आमची जावंक लागता. मनाच्या पावंड्यार आनी कोरण्यो आमच्यो कुडीच्या पावंड्यार ताचें सोबें घडोवन येतात. वयले वयर आमी सुस्कारांत रावना, पूण हें सगळें आमचें सोबें घडोवंक लागता. तर आमचो आदलो बेस बदलता आनी तो आमचें जिवीत परिवर्तीत करून आपल्या सारकें तो अदीक घडोवंक आमचो सहकार मागता. तो जबरदस्तीन आमकां हिसकून घेना. मोगान हें सगळें घडोवंक जाय. हें देणें घेणें मोगाचें कृपेन भरलेलें. आनी हे भाशेन सायबीण मायन कितें केलें, कशें तिजें सोबें घडलें तें आतां आमकां समजूंक लागतलें. ही खोलायची समजणी एकदम म्हत्वाची. हे भाशेन पयलो भाग मागण्याचो एके वतीन आमी पूर्ण केलेलो आसा. दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया. जेजूच्या जिविताचेर आमची नदर मारया. जेजू आनी ताचे शिश्य जुदेयांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं एनोनांत थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांवांक आजून बोनकुणीत घालूंक नासलो. एकदां जुवांवाच्या कांय शिश्यांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवांवाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी,
जॉर्दाना पोलतोडी जो तुझ्या सांगाता असलो आनी ताचे विशयी तुवें गोवाय दिल्ली तो पळय, हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगळो लोक ताचेशी वेता. जोआवान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशयी गोवायकी दितात. व्हंकल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय, ती आतां भरोन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. जेजूचें इंतेसांव म्हजें इंतेसांव जावंक जाय. जोआन बाप्तिस्ता प्रमाणे देवान दिल्ली काला हांवें वापरची न्हय, पूण हांवें ती ताका समर्पून दिवंक जाय. तो ती वापरतलो, कित्याक हांव ताचे कुडीचो सांदो. जो हांव आपूण म्हणटा तो वाडत वाडत वचूंक जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जावंक जाय. म्हजें आपलेपण ताचें सोबें पूर्णपणे विरोन वचोंक जाय. तो म्हजें खरें जिवीत म्हणून हांवें ताका म्हजें जिवीत म्हणून पत्करूंक जाय. हें जावन आसा इंतेसांव. आनी हें इंतेसांव तर पूर्णपणे हांव समजत जाल्यार ताची चिंतना येवजण्यो म्हज्यो जावंक लागतल्यो. आनी ते येवजणे प्रमाणे म्हजी कूड वावुरतली त्या कार्या पासत. आनी हें सगळें देवा बापाचे मोहिमे पासत. आनी बापाचे मोहिमे पासत जेन्ना आमी करता तें दुसऱ्याच्या हिता पासत, बरेपणा पासत. आनी दुसऱ्यांचें बरेपण जालें जाल्यार तें म्हजेंच जाता. म्हणून ह्या हेतून आमचें जिवीत आमी जेजूच्या एकवटान सारूंक जाय. तर आमी ह्या वेळार ही चिंतना भावना आमचे सोबें दवरून आतां आमी ताका भोजया. ताचे बरोबर आमी रावया, आमचे दोळे ताचेर थिरावया आनी ताची कृपेची, काकलुतीची, दोळेची किरणां आमचे सोबें शिरोन आमचें जिवीत तो बदलतलो आनी आमकां खरी ताचे कुडीची सांदे कशें घडून हाडटलो आनी आमकां खूब दादोसकाय, संतोश, शांती मेळटलीच.